मये आणि दिवचल मतदारसंघा खातीर आयतारा दिवचले सरकार तुमच्या दारी ही कार्यावळ जाली। दिवचलीच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरीन सरकाराच्या 40 विभागातले अधिकारी एकठांय आयिल्ले। आरडीएक्सको खातीर दिवचलीच्यान चंदू मांद्रेकार। मुख्यमंत्र्याक जाय म्हणून एकटोच मुख्यमंत्री आसात, मंत्री आसात, हांवें म्हणलें सरपंच आसात पावोवंक शकना आनी म्हणूनच तर मागीर ते पॉलिटिकल कार्यकर्ते आसतले, सामाजिक कार्यकर्ते आसतले, प्रत्येक वार्डाचो पंच आसतलो, तेणी जर ठरयलें हर एक येवजण हांव म्हाज्या प्रत्येक घरापर्यंत पावयतलो, प्रत्येक कावन्सिलर आसतलो, तो प्रत्येक कावन्सिलरान जर ठरयलें सरकाराची प्रत्येक येवजण जो इलिजिबल आसा ताज्या पर्यंत जर हांव पावयतलो जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता ती पावोवपाक शकता। आयच्या सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जवळपास 40 डिपार्टमेंट आमचे आज हांगासर हजर आसात आणि 40 डिपार्टमेंटात जावं ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतले, जावं ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसतले, जावं ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसतले, फिशिकल्चर डिपार्टमेंट आसतले, आरडीए आसतले, डायरेक्टर पंचायत आसतली, हे सगळे जाण आज कित्याक आसा ज्या तत्परतेन ना शेनवार ना आयतार माझी सुटी केन्ना म्हाका परत सुटी केन्ना मेळटली हे केन्नाच विसरना। कित्याक विसरना? जेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगला की सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमकां हर एकट्या पर्यंत पावोवपाक जाय, त्या कार्यक्रमान झपाटलेले आसात। त्या कार्यक्रमान आमी जेन्ना म्हणटा की आमी पब्लीक सर्वंट आसा, त्या खातीर ज्या दिसा सरकाराची सुत्रां हातात घेतलेली त्याच दिसा माझी संकल्पना आशिल्ली की सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमकां लोकांकडे वचोंक जाय। कारण ही संकल्पना 2016 माझ्या मतदारसंघात हांव आमदार आसतना हरवळा ह्या ग्रामपंचायतीत हांवें राबयली। तेन्ना तो मुख्यमंत्री तेन्नाचे सगळे सरकारी अधिकारी घेवन तेन्ना हांवें पळयलें की हर एक जाणाची वेगवेगळी कामां आसतली। मागीर जावं ते सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, जावं ते इलेक्ट्रिसिटी, जावं ते पीडब्ल्यूडी, जावं त्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन। त्या खातीर हांवें चिंतलें जरी कोविडांतल्यान थोडीशी आमकां फुरसत मेळ्ळ्या आमी हो रायट टायम आसा की जेद्या वेळार निदान 60व्या मुक्तीच्या वर्सा म्हजो मूळ गोंयकार एकटोय जो बेसिक गोश्टी पासून वंचीत उरतो न्ही। सीएमाक मुद्दाम सांगूंक सोदता की आमचे जे रुल्स जे फ्रेम जाल्यात वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे ताका मागचे आमचे जे इंडिपेंडन्स मेळ्ळ्या पासून आतां पर्यंत वेगवेगळे रूल्स जे फ्रेम जाल्ले आसात ताका मागचे 30-40-50 वर्सां भितर ताका चेंज करूं ना। ताका जशें जसो वेळ बदललो तसो चेंज केल्ले ना। तर एक गरज आसा की ते चेंज करपाची। आमच्या गांवा भितर जे आमचे भाव भयणी आसात चडशे लोकांक हे रूल्स पाळपाक तांकां कळना। तर ते गव्हर्मेंट ऑफिसा भितर सुद्दां वचत तर तांकां म्हणजे कोणी जाणटी जेन्ना वतात तांकां ते रूल्स जर सांगत तर तांकां कळना। तर हे इजी करपाची सामकी गरज आसा। आयज सगळ्या लोकांक इवन हेल्थ डिपार्टमेंटच्या लोकांक आमी इंजेक्शन सुद्दां घेवंक शकतात। आमचे मये मतदारसंघा भितर वेगवेगळी प्रॉपर्टीचो प्रॉब्लेम आसा, तातूंत भितर तांकां वेगवेगळी स्किमी ज्यो तांकां मेळपाक जाय त्यो मेळना। आयज गरज आसा की आमी हे आमच्या असेंब्लीच्या वेळार सिम्प्लिफाय करून त्या लोकांक ती स्किमी मेळपाक जाय हाचेर तरी नवीन करपाक जाय। तर अशा कार्यक्रमाचं तुम्ही उदाहरण दिता या कार्यक्रमाचा पॉझिटिव्ह इफेक्ट आहे। तर जेव्हा हो कार्यक्रम आज ज्या सगळीसारखे ऐकाला तेन्ना हायर सेकंडरी करपाक थंयलो सबंद सगळे पातळी पसरली, त्याचो परिणाम कितें जालो? बरो परिणाम जालो। काही ज्यो फायली ट्रेनाच्यो आडकून घेतल्यो आसल्यो त्यो फायली 2-2 अडीच सगळे आडकून उरल्यो त्यो फायली हो कार्यक्रमाचें नाव ऐकल्या उपरांत 2 दिसांनी क्लियर जाल्यो आणि प्रत्येक जे कोणी ऍप्लिकेशन त्या ऍप्लिकेशनची काळा ह्यो फायली केली गेली।